muka surami aida Deva muka moi puro kasheta Ikut sontos kuri kazana mi zomlia Unudam so surui mon makta Deva muka surami aida Deva muka moi puro kasheta Ikut sontos kuri kazana mi zomlia Unudam so surui mon makta Iya kau ya sore kasanya Argadi unu karaktaja Iya kau ya taksimu iman Kastalan zoi zoi muda Iya kau ya sore kastalan Argadi unu karaktaja Iya kau ya taksimu iman Kastalan zoi zoi muda वडा मोगान आनी भावार्थान बरवाशान आमी हांगा आयल्या आमची मागणी आमचे गोरस घेवन ह्या वेळार ह्या सगळ्या मागण्यांत पासत आमच्या मायेच्या आदारान विनोरेन सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या मध्यस्थीन ही आमची सगळी मागणी गोरसो ह्या मिसांत आमी बापाक भेटोवया आनी भक्तीन ह्या मिसांत वांटो घेवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भावा भयणानो देवान मारयेक आपल्या पुताची आवय जावंक विचून काडली आनी मारयेन ही आसा हांव देवाची चाकून अशें म्हूण जबाब दिलो आयज जावन आसा नोवेनाचो 7वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया देवाची चाकोन एक चाकोर आपल्या दोनयाची सेवा कोता आनी ताच्या उतराक मान दिता मारियान तशेंच केलें मारिया भाशेन कलकत्ताची सांत मदर तेरेजान एक ल्हान चाकोन कोशी पिडेस्त अनाथ आनी दुबल्यांची सेवा केली मारियाची आनी कलकत्ताच्या सांत मदर तेरेसाची देख घेवन आमी ल्हानविकायेन दुसऱ्यांची चाकरी करूंक वावरुया तेच बरोबर आयज आमी शिक्षकांचो दीस मनयता आमच्या शिक्षकां पासत देवाक आर्गां दिवया आनी शिक्षकांनी आपल्या हाताखाल आसलेल्या भुरग्यांक निस्वार्थीपणान आनी मोगान शिकोवंक मागुया तरी आमची सगळी मागणी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान बापा मुखार घालुया म्हज्या भावा भयणांनो हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया मोगला जेजू तूं सोमी आनी गुरू जावन एक चाकोर कसो तुज्या आपोसलाचे तुवें पांय धुले आनी आमकां बरी देख दाखयली पूण आमी जायते फावट आमच्या व्हडपणान चल्ल्या जायते फावट आमकां सोर्ग मेळ्ळा पूण आमी दुसऱ्याची चाकरी करूंक फाटीं उरल्या आमी चुकल्या जेजू Krista,
सर्वोपदार देव आमची काकूत करू आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यो नित्य आंकवार मारयेचे विणवणेंत हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. भाग्यवन पावलून कोरीतकाराक बरयले पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोणें सपनाकूच फसोवन घेवू नये. तुमचे भितरलो कोणूय ह्या संवसारांतले नेमा प्रमाणे आपूण एक साणार मनीस म्हूण समजात. तेन्ना खरें साणार जावंक पिसो जावचो पडटलो. कारण देवा मुखार ह्या संवसाराची साणवाय एक पिशापण. कित्याक अशें बरयल्लें आसा, तो साणाराक ताचेच नाटबुतीन दवरता. आनी दुसरे कडेन बरयल्लें आसा, साणार मनशाची चिंतना पलकी म्हूण सर्वेस्पर साणो. म्हणटोच मनशा विशीं कोणेंच पडाय दाखोवं नाये. खरेंच सगळेंच तुमचें, पावलू, आपोलो आनी केफास, संवसार, जिवीत आनी मरण, आतांचो आनी फुडलो काळ, हें सगळें तुमचेंच. पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो. देवाचें उतर हें देवाचे उदकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. वस्तू वस्तू रोबेलकादो. सोमी म्हाका विसोदिता. प्रशांती तोळुकाताय. Somi maka ampun wota. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli, काहीच म्हाका उरना. maka unena. अशा जिवाक नव्यान Somi solas godai dita, विशाल वाटेर वयल्या. Somi maka tulun wata. सोमी म्हजो गवळी. Somi mozo goli,
म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणें ना म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गोवली सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणें ना म्हाका उणें ना शुभ वर्तमानांक सोकली उबी रावयात. Alleluia, tuka Baba. Alleluia, tuka Buddha. Alleluia, Povitagnya. Alleluia, Triek Devo. Yeye moja odmia Devo. Yege moje kalis mogan Egoiuso moja mona. Solo म्हाका दादोस पोणा Alleluia, tuka Baba. Alleluia, tuka Buddha. Alleluia, Povitagnya. Alleluia, Triek Deva. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसूं. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सव्या म्हयन्यांत नाझारेत नांवाच्या गलिलियांतल्या एका नगरांत देवान गब्रियल दुताक एके अंकुरीसरी सैरीक जाल्ल्या अंकुरीसरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सैरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसले आनी अंकुरीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हळें, नमान तुका देवाच्या चड अपुरबायेचे सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हे नमान कसले जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भियो नाका मारियाम, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातालो आनी भोव वर्तो देव ताका आपलो पूत म्हणटालो आनी ताच्या बापय दाविदाचे शिवासन सर्वेस्पोर देव ताका दितालो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर ससनाच्या ससनाक राज चलयतलो आनी ताचे राज केन्नाच सोंपचें ना. मारियान देवदूताक म्हळें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडतलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हळें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोववर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजी सैरी एलिझाबेथीन उतर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांजडे म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलें कांयच ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोकाळ बाबा भयणानो, मारिया देवाची चाकून हो विशय आयच्या 7व्या नोवेनाचो आमी घेतला आनी हो विशय बरे भाशेन नियाळूंक आमच्या मनान आनी तुमचे मुखार हांव 3 प्रश्न दवरतां. मोगलिश्टांनो, नियाळ करून सांगूं येता आमकां
की खंयचे वस्तुरेक सगल्याहून चड मान आनी फाम आख्या इतिहासांत मेळटा. खंयचे वस्तुरीचे किर्तेक लागून दुसऱ्या लेखकांनी पुस्तकां बरयल्यान, कविता बरयल्यात, गितां बरयल्यात. कोणाची चलचित्रां जायतीं आमी पळयतात, कोणाची इमाज आनी कोणाचे पितारप आमी पळयतात. खंयची ही वस्तुरी आसा जिका आख्या इतिहासांत आमी मानांत भोवमान दिता. खंयचे वस्तुरीचें नांव आमी पवित्र पुस्तकान वाचता आनी सगल्यांच्या मनान एकूच नांव येतलें, एकूच वस्तुरेचें नांव तें, आनी तें म्हणून बाग्योंत आंकवार मारिया. मोगलिश्टांनो, सायबीण मांयक आमी सगल्याहून मानाची वस्तुरी अशें आमी पाचारता. आनी हें कित्याक तिणें आपल्या कुसव्यान देवाच्या पुताक जल्माक हाडलो. तिणें आमचे सोडवणे पासो देवा सांगाता ताच्या सोडवणेच्या वावरान आपलो हात बोट घालें. तिणें आपलें जिवीत देखीवनपणी जियेलें. ती कुरपेची, मोगाची आनी ल्हानविकायची देख जाली. आनी दर एकल्याक आमकां क्रिस्तांवां हें संवसारी जिवीत जियेता आसतना कशे भाशेन क्रिस्तांवां कशीं आमी जिवंक जाय हाची देख दवरली. आनी ती जण एकल्या आमचे पासत विनोदी करता. आनी हाकाच लागून आमी तिका भोव मानांत लेखता. मोगलिश्टांनो, आनीक एक प्रश्न तुमचे मुखार हांव दवरतां. तो म्हळ्यार हें सगलें करूंक सायबीण मांयक सोंपें आसलें? जायतीं जाणां आमी म्हणटलीं सायबीण मांयक हो जाबाब ही आसा हांव देवाची चाकोर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें म्हणूंक सोंपें. पूण आमी हे नियाळ आयकल्यात आनी देवाचें उतर वाचलां तातूंत आमकां कळोन येता कशे भाशेन हो नियाळ दिवं, हो जाबाब दिवं तिका आगोड आसली. देखीक आमी तिच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ मारूया. ती एक तरणाटें आसलें आनी तरणाटें कशें तिच्या जिवितांत जायतीं सपनां आसलीं. तिचो हावेस आसलो तिच्या पोती सांगाता बाग्योन जुजेक जिचे लागीं ताचें लग्नाचें उतर जाल्लें. ताच्या सांगाता एक मोगाचो, बोरवाशाचो आनी कुरपेचो फामील घडूं. पूण हें सगलें चिंता आसतना तिच्या मुखार देवदूत येता आनी देवाची येवजण तिचे मुखार दवरता. आपली सपनां, आपले आवडे फाटीं दवरून ती देवाचे येवजणेक खान मारता. फियात म्हणे हांव सर्वेस्पराची चाकोर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमोणें हो जाबाब सोंपो नासलो. मोगलिश्टांनो, जर तिचें जिवीत आमी समाजीक वाटेन पळयलें जाल्यार हो जाबाब तिच्या जिवाक, तिच्या फुडाराक आनी तिच्या फामिलीच्या नांवाक एक व्हड संकोश्ट आसली. कित्याक त्या काळार जर एक गोरबेस आसलोली वस्तुरी काजारा भायर गोरबेस जाल्ली जाल्यार तिका फातरान मारताले. तिचो फुडार बाग्योन जुजे सांगाता काबार जावपाचो. आनी हें सगलें आसतना लेगून तिणें बोरवाशाचो आनी भावार्थाचो हो जाबाब दिलो. आनी हाकाच लागून आमी तिका देवाची खरी चाकोन अशें म्हणटात. कित्याक तिणें आपलें जिवीत देवाच्या हातांत घालें. आमी जर चाकोन हें उतर वाचलें जाल्यार आमकां ताका नेगेटीव कॉनोटेशन आसा तें पळयता. कित्याक चाकराचें जिवीत कसलें आसलें तें आमी इतिहासान आयकलां. आमी जर सुटकेचें पुस्तक वाचलें जाल्यार पयलो हावेसवर 1 ते 15 वळ 21 वळ आमकां कळोन येता कशे भाशेन इस्रायल पोरजा चाकोर कशे इजिप्टाच्या देशांत उरले आनी इजिप्तकारांनी तांचे दोनीपण चलयलें. तांकां जायते त्रास दिले, तांकां जायतो वावर करूंक लायलो, तांचेर अत्याचार केले. आमी पळयतात कशे भाशेन जेजूच्या वेळार लेगून जायते चाकोर आसले. तर मोगलिश्टांनो, ह्या चाकरा मदें आनी सायबीण मांय देवाची चाकोर हाचे मदें अंतर कसलो? हे चाकोर संवसारी दोनयांची चाकरी कोत्ताले. तांकां सोत्या नासली, तांकां सुटका नासली आनी तांचे दोनीपण चलयताले. तांकां तांच्या दोनयांचें फोर्सान आयकुचें पडटालें. पूण आमी जर सायबीण मांयचें जिवीत पळयलें जाल्यार तिणें पुराय स्वतंत्रताय नियाळ करून पुराय मोनान आनी काळजान सगलें सजमून आप खोशेन देवाचे हे येवजणेक होयकार दिलो आनी ती
खोशये मोनान देवाची चाकोन जाली. मोगलेशनो आयज ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्ता आसतना आमच्या जिविताचेर आमी ल्हानसो नियाळ करूया. गोडेक हांवूय सायबीण माय भाशेन म्हज्या जिवितांत घुस्पल्लो आसा. देखीक हांवें चिंतलेलें म्हजें जिवीत हांव बरे भाशेन जियेतलो, म्हजो फुडार हांव हे भाशेन आकारतलो, म्हजी फामील हे भाशेन आसतली, हांव हें काम करतलो. आनी अकस्मात म्हज्या जिवितांत घडयेक कसलो तरी संकोच आयला. देखीक म्हज्या जिवितांत कसलें तरी पिडा आयल्या, म्हजो लागशिल्लो कोण मेला, म्हजो लागशिल्लो कोण दुयेंत जाला. हांव म्हज्या जिवितांत खुशालकाय सोदतां ती म्हाका मेळोन. घडयेक म्हज्या जिवितांत भुरग्याचें देणें ना, म्हज्या जिवितांत जायते कोश्ट आडकोळी आसा. आनी ह्या वेळार हांव म्हज्या मनान चिंतता हांवें कितें करचें. ह्या वेळार सायबीण माय म्हाका एक धिरादीक आदार कशी येता, म्हज्या जिवितांत मार्गदर्शन दिता. आयज सायबीण माय आमकां 3 वस्तू करूंक लायता. पयले सुवातेर खोशये मोनान देवाची खोशी आमी मानून घेवंक जाय. जायते फावटी मोगालिशांनो आमच्या जिवितांत जे कोश्ट आसात ते आसात कारण आमी देवा लागीं झुजतात, देवा लागीं आमच्यो गरजो आमची स्वप्नां देवा मुखार दवरतात. देवाची खोशी आमी मानूंक फाटीं रावतात. आमच्या मागण्यांचेर आमचें ध्यान मन दवरुया. म्हजें मागणें कसलें, हांव देवाची खोशी म्हज्या जिवितांत आपणायता वो जायते फावटी म्हजें कितें तें देवाक सांगता. मोगालिशांनो आमी देवा मुखार आमची गरज दवरूंक गरजेची, पूण निमाणें आमी सायबीण माय भाशेन अशें म्हणूंक गरजेचें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोरमोण. आनी ह्या देवाची खोशी मानपाक ह्या उतराचेर नियाळ कोत्ता आसतना फेसबुकाचेर इंस्टाग्रामाचेर आमकां एक पोस्ट मेळटा, ताचो म्हाका उगडास येता. ह्या पोस्टान एके वाटेन एक भुरगें आसा, ताच्या हातान एक ल्हानसो टेडी बेर आसा जाचो तो खूब मोग कोत्ता. आनी दुसरे वाटेन जेजू उबो आसा आनी ताच्या फाटल्यान ताणें एक व्हडलो टेडी बेर दवरला. आनी हो जेजू आपलो हात ह्या भुरग्या मुखार दवरून म्हणटा आपणाक हो तुजो टेडी बेर दी. आनी हें भुरगें ह्या टेडी बेराक कशेंच सोडूंक सोदिना, कित्याक हो ताचो आपुरबायेचो टेडी बेर. पूण मोगालिशांनो आमी जर ह्या चित्राचेर खरेपणी नियाळ केलो जाल्यार आमकां कळोन येतलो जेन्ना हें भुरगें आपलो हो येवजण खाली दवरून जेजूक आपलें ही येवजण भेटयतली तेन्ना ह्या भुरग्याक त्याहून व्हडलो इनाम मेळटलो. जो टेडी बेर तो गोड धरून आसा त्याहून व्हडलो टेडी बेर देव ताका दिवंक सोदता. आमच्या जिवितांत घडयेक अशेंच आसत, आमी आमची स्वप्नां आमचे आवडे घेवन आयल्या, आमी भावार्थान आनी बोरवाशान हे आवडे देवा मुखार दवरुया. घडयेक देवाक आमच्या जिवितांत आमच्या चिंतनावून व्हरतें इनाम आमकां फावो करतलो. दुसरी वस्त म्हळ्यार आमी भावार्थाची मनशां जावंक जाय. सायबीण मायच्या जिवितांत फुडें कितें जातलें तें तिका खबर नासली, पूण तिणें भावार्थान देवा हातान आपलें जिवीत घालें. आयज म्हज्या जिवितांत जोडये कोश्ट येतात पळय तेन्ना हांवूय उद्गारता देव तूं खंय आसा. आनी ह्याचेर नियाळ कोत्ता आसतना एक ल्हानशी घडणी म्हज्या मनांत येता. एक पुस्तककार अशें बरयता, जेन्ना तो आपल्या जिविताचेर नियाळ कोत्तालो ताणें आपलें जिवीत एके बिचीर चलता तशें पळयलें. आनी ताणें पळयलें कशे भाशेन जितले फावटी ताच्या जिवितांत बरेंपण आसलें तेन्ना 2 पावलांचे माग ह्या रेवेर आसले. एक आसलो देवाचो आनी एक आसलो ताचो. पूण जरी तर ताच्या जिवितांत कोश्ट येताले, आडकोळी येताले, तेन्ना ताका फकत एकूच पावलांचो माग दिसता आनी तो देवाचे शीण करून म्हणटा, देवा हांवें पळयलां की म्हज्या जिवितांत जेन्ना बरें आसलें तेन्ना तूं म्हज्या सांगाता आसलो, पूण म्हज्या जिवितांत जेन्ना आडकोळ आयली तेन्ना तुवें म्हाका सांडलोय. आनी देव ताका ह्या पावलांचेर ध्यान मन धरून विचारता, ही पावलां तुजी न्हय. तुज्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट आसले, आडकोळी आसल्यो तेन्ना हांवें तुका म्हज्या हातांत उबारला आनी हांव ही तुजी वाट चल्लां. मोगालिशांनो आमच्या कोश्टांनी जेजू आमच्या सांगाता आसा, सायबीण माय आमच्या सांगाता आसा, देव आमच्या सांगाता आसा हें सोत ओळखून घेवया. ती आमकां केन्नाच सांडोना. आनी निमाणें आनी सगळ्यान म्हत्वाचें म्हळ्यार आमी देवाचो मोग करुया. जेन्ना आमी मोग कोत्ता तेन्ना दुसऱ्या सवें आमची खोशी पाळू, दुसऱ्यांचें उतर आयकूंक आमकां सोंपें पडटा. जे परी देवान आमचो मोग केला तेच परी आमी देवाचो मोग करुया. तर मोगालिशांनो जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता, जिवन जेजू ह्या आल्तारार येता, आमची गरज, आमचे आवडे, आमचे हुस्के कोती, आमच्यो खुरीस ह्या आल्ताराचेर भेटोवणे वेळार उबारुया. देवा लागीं आमची गरज घालता आसतना आमचें मागणें हेंच जावन
देवा जे परी सायबीड माय तुजी चाकोन जाली आनी तुजी खोशी पाळली तेच परी म्हज्याय जिवितांत तुजी खोशी पाळूंक म्हाका बोळ दी. म्हजे आवडे न्ही म्हजी सोपणां न्हय पूण तुजे आवडे तुजी सोपणां म्हज्या जिवितांत पाळूंक म्हाका आदार. आनी दर एका दिसा म्हजे कोश तुज्या हातांत घालून सोंसणीकायेन जिवंक आदार दी. तर हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बोळ ह्या मिस्सा बलिदानांत मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमची मागणी ह्या वेळार बापाक उबारुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्पांनी यादनिकांनी आनी मोटवाशांनी जेजूच्या मोल्यांत वावुरतोले ल्हानवीक साकरा मुनसानो जावन ल्हानविकायेन आपल्या हातान घातलेले कार्य फुडें व्हरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. कालकत्ताची संत मादर तेरेसान कोणाचोच वेगळोचार करिनासतना सगल्यांची एकसारकी सेवा केली. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी असल्याच मोनान सगल्या देशाच्या नागरिकांक एकसारके वागूंक आनी निस्वार्थीपणान सेवा दिवंक बापा लागीं तांकां जाणवाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आंकवार मायचे आमी कालकाताचे सेंट ट्रिजाची देख घेवंक आमी गोरजेक आनी आडकोलींक सांपडलेल्या आमच्या भाव भयणांची चाकरी करूंक आनी तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाडूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. आमच्या सगल्या शिक्षकांनी आपले आपावणे परमोने आपल्या हाता खाल आसलेल्या भुरग्यांची बरे तरेन निगा घेवंक आनी शिक्षणीक मोलार वावुरतना विद्यार्थ्यांक खरी जाणवाय आनी शिक्षण मेळूंक दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी करता तुका. थोडो वेळ ओगी रावया आनी आमची खाजगी मागणी आमच्यो गरजो आमचे आवडे आमी बापा लागीं उबारुया. भोव मोगाळा बापा ह्यो आमच्यो थोड्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. जायत्यो गरज्यो आवडे आमच्या काळजांनी आमच्या मनान हात. आमच्यो येवजण्यो ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुज्या दयाळपणान आमकां त्यो फावो कर म्हण खालतीकाय मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाणांत वेळा गीत गावयात. नंबर C41 उपास बरो मागणें बरें. उपास बरो मागणे बरे तांची बरोस मोगाळ देणे उबान भेटूय कारीस तुजे हेरांक बघूय देवा.
लाड्यातली पावटी मोजरी लाडाक मानान मोगान वागोय सुकलोल्यांक बी माफी शांती सगळ्यांक गोंया मोयपास दाखोय. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या सुपुतान आंकवार मारितान जल्म घेताना तिचे आंकवार पोण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन ते पवित्र केले. आपणे घेतलेल्या मनशा सोयंबा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. उय ओशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व कार्यांनी सर्वथाय आमी तुका देण वासून फावो. ओ कायदो रितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निधी अकवारीक आमी नमान करतना एकाच ताल्यार आमी तुका वाखाणटा. तुका वंदिता तुजी किर्ती पोरगोडटा. आपल्या साकवारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपे तुज्याच एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाशने संवसाराक फाकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो हो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर महिमा वाखाणटा. तांची सांगात आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo सर्वेस्पोर तू. स्वर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयसोर, उत्सर्गी तुका सोयसोर. सर्वेस्पोराचे नावी येतात ताका सोय सोय सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय, सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक खोराचे हें रगत. पातकाचे बोगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हे मुच्या उगडासाक करात. बाबाताचो गुट आमी पुरगुटुया. Somi Gesù mego, somi Gesù mego, somi Gesù জীবনদাতা. ও বাবা তাছো গুড, আমি পুরগটাও, Gesù noviane dolo, Gesù noviane dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका तीन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोर्वेस्परा आख्खे पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, टी सगाय राज आमच्या गोंवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडू. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुआर मरये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत मदर तेरेजा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आमी तीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन भुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशये पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक.
आमेन. सुमयाची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढली आमची काकूत कर काकूत कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप काढली आमकां शांती दी शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. फावदा पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगलिश्टानो क्रिस प्रसाद बरे भाशेन जेवपाक आमकां तुमचो आदार जाय तर डिकन्स वेतेले तांकां तुमी वाट दिवची आनी तुमी कोमयाव घेतल्या उपरांत सायडीक रावची. भोक्तीपणान आमी ह्या सेवेंत वांटो घेवया. Boria, bozon, boria, jebon. Kushal monan, dansa bokti. Boria, bozon, boria, jebon. Yesu, Jesu, amche mode. Samka udor jive. Samuri dandin wasleche. Odmian जेवण घोटायचे एकूण तुझे आमचे अर्पण बापाक पावय आमचे भोजन कुशल मोनान शांजा बोकी कोरिया भोजन कोरिया जेवण कुशल मोनान शांजा बोकी कोरिया भोजन कोरिया जेवण. प्रार्थुया. कोनवाळे बापा बाग्यो नाकवार मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या साकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडूनाची भक्ती चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
मोगलिशनो कांय कोलोन्यो मीस जाल्या उपरांत आतां 12 फ्लॅग होइस्टिंग आसतलें त्या पयलीं मागणें आसतलें तेच परी सांजेच्या वेळार 3 ती 6 वाजता मेरेन आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत मेळटलो तुमी ताचो फायदो घेवचो तेच परी फाल्यां 3 वाजता आमची खुर्साची वाट आसतली कालच्या दिसा हांवें उपकार मागलोलो तरणाट्यांक ह्या खुर्साचे वाटेक तुमी फुडाकार घेवचो जायत्यांनी नांवां दिल्यान आनी कोणाकूय ह्या खुर्साचे वाटेन भाग घेवंक जाय जाल्यार सॅक्रिस्टी मेळचो तेच परी आयज खुर्साच्या वाटेची प्रॅक्टीस आसतली सांजे 6:15 आवे मारिया हे बिल्डींग आसा ताचे मुखार तेच परी 7 तारखेक चोत्र आयदोरात आमचें फ्लॅग होइस्टिंग आसतलें सो 3 फावटी आमी फ्लॅग सकयल आनी वयर काडटल्या तर तुमी तातूंत वांटो घेवचो सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब आसतलो आमेन पाग्योंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरू आमेन आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोजनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बालगून दवरूं आमेन आयज आंकवार मारयेचे नवेनांत तुमी संतोश बरीत आसात पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आमेन आनी सोरपुदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उडकार शॉर्ट गायन करियात ओ वेलागानी माय Jezuci mai Jezuci mai O bela canima Tu sogleaci mai Tu sogleaci mai O bela canima Tu sorgici mai Tu sorgici mai O bela canima Tu mogaci mai Tu mogaci mai Contamina